अर्गांत का जेजू महिमात का जेजू ग्लावत का जेजू वंदनत का जेजू बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज देवाच्या उतारम का फौजला जो हांव सवांजेल 3रो अध्याय वाक्य 16-20 म्हणसर देवान संवसार असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सस्नेक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना पूण जो कोण ताका सत मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत मानिना. ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली उजवाड संवसार येयलो खरें पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाड प्रास काळो कसो चड मोग केलो. खोटेपणान आदारतेल्या मनशांक उजवाड म्हळ्यार जायना आनी आपल्यो करण्यो खोट्यो जाल्ले वरवीं खोट्यो करण्यो दिश्टी पडयना म्हणून उजवाडा सरसीन तो येना. पूण सतच्या वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेच आपलें केलां तें म्हणून परगट जावचे खातीर उजवाडा सरसीन येता. हे देवाचे उतार आज आमकां फावूस जाल्लें आमी चिंतून पळयचे. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16-21 हे उतार सांगता संवसार सोय देवान मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराक ओपून दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचेंच नाश जायनाय बग्यार सासणीक जिवीत दिवचें म्हणून. देखून देवाचो मोग अनुभव करूंक आमकां कांय इल्ल्या मापान कांय साध्य जायत सोडून संपूर्ण मापान तसो मोग अनुभव करूंक आमच्यान साध्य ना. आमी सगळीं देवाचें भुरगीं वय पूण देवाचो मोग ही ताच्याकी वर्तो जावन आसा. देखून ह्या संवसारांत आपल्या पुतागत बाकी दवरनासतना आमच्या पातकांच्या खोटेपणांतले आमकां सोडोवचे खातीर ह्या सैतानाच्या हातांतले आमकां निवारचे खातीर जर आपल्या पुतागत ताणें सोडून दिलो जर ताचें रगत वारयता म्हणसरी ह्या ताका तितले घाय आनी वैद्रूप जाता म्हणसरी ताका तो बळादीक खुरीस वावयता आसतना जावंक परत त्या कुर्सार खिळयता आसतना जावंक परत ताची ती निमाणी उतरां आयकत आसतना देव घेत रावलो. सगळें कित्याक हें सगळें घडत जे दिसा आयल्लें जावंक पुरो देवाची ती बगणां कसली आसतलीं त्या दाळा हे पुरो आमी केदाळा एक नियाळ करून पळय लागे. नियाळ केल्यार खंडीत हरियेकलांच्या दोळ्यांत दुखां देंवन तेली. कित्याक देवाचो मोग तसो जावन आसा. देवाचो मोग तितलो अगणीत जावन आसा. देवाचो मोग तितलो उंचायसो देवाचो मोग तितलो गुंडायसो जावन आसा. आमच्यान तो आठापूंक साधना आमच्यान ती चिंतूंक साधना. आमी बगलां जावंक पुरो कांय 1% तो देवाचो मोग भोगूंक ना. पूण आज आमी पळयत गेल्यार एका टायमार जेन्ना आमी रिन्युवलाक आयल्या जेन्ना आमी एक पयली रेतीर केली ते दाळा तो देवाचो अणभव मेळ्ळलो आज खंय गेला. ते दाळा ती एक उर्ब आसली आज खंय गेल्या. ते दाळा एक सुम्या खातीर कांय तरी करी जेम निर्धार कान गेलो आज खंय गेला तो. हे आमी पुरो चिंतून पळयचें मोगाच्या भावा आनी भयणी. चिंतून पळयल्यार मात्र जाता ह्या संगती. ह्या संगतींनी नियाळ केल्यार मात्र जाता. हांव आज खंय आसा म्हजें जिवीत खंय आसा कित्या खातीर म्हाका सम्यान आज जिवंत दवरला कित्या खातीर म्हाका ह्या संवसारान धाडलो कित्या खातीर म्हाका म्हज्या आवयच्या गर्भान म्हाका आकारलेलो. ही पुरो संगती चिंतून पळयल्यार हर एका जिवितांत देवाचो उद्देश दुसरोच आसा. आमी ही संवसारीक क्रिस्तांव जिणी जियेता पूण सर्गींची जिणी तिंची आमी मेल्या उपरांत जियेता म्हणून ना संवसारांत आसतनाच तुवें सर्गींची जिणी जिवंक आरंभ करीचे आनी देवाक तुवें पळयचें आनी देवाचो अणभव करीचे. देवाचो मोगाचो प्रतिरूप जावन जेजू क्रिस्ताची सकत ताची पुनर्जिवंतपणाची सकत आमचे थंय देवण येवचें आनी पवित्र मजत आमी जोडीचे. तेच देवाचो उद्देश जावन आसा. देखून आमकां संवसारी जिवीत एक दीस संपतलें. कोणी ह्या परमानंट ह्या संवसारांत जिवंक आयली ना थोडो काळ मात्र आज ह्या फाल्यां आमकां कळीत ना पूण देवाक हर एक संगती कळीत आसात. तुवें जल्मोवच्या आदींच तुजे डेट ऑफ बर्थ जावच्या आदींच डेट ऑफ डेथ निर्धार करून जाला मोगाच्या भावा आनी भयणी. आमी बेश्टेर संवसारांत हंकारान गर्वान आनी कोणे रागान थंय हांगा मसरान आमी जियेता जाल्यार आमी देवाच्या राजांत खंय जियेता संवसारांत मात्र जियेता. इतलो जावन आसा ती खाली एक डुप्लिकेट क्रिश्चानिटी संवसारांत जिवोवचें जाल्यार देवा सांगता जिवोवचें ती जावन आसा ओरिजिनल क्रिश्चानिटी.
देखून आमी समजून काणी आमी खंय जियेता आज, खंयच्या वातावरणांत आमी आसा, खंयच्या जिविताचे खंयचो उद्देश जारी करूंक आमी पळयता, कुडीच्यो ओडण्यो जारी करूंक आमी पळयता गी, ह्या कालसाच्या अत्रेक आमी जारी करूंक पळयता गी, ह्या संवसाराच्या ओडण्याक आमी भली जाता गी, ह्या दोळ्यांच्या पुसलां आमी सिरकोन पडता गी, हे सगळे व्यर्थत्व व्यर्थ म्हणटा. उपदेशाचें पुस्तक वाचल्यार सगळें व्यर्थत्व व्यर्थ. पूण आमचें जिवीत जर आमी नितीन सतान जियेता जाल्यार, माये मोगान एकवटान जियेता जाल्यार, देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता जाल्यार आमच्या जिविताक अंत ना, आमच्या जिविताक मरण ना. कित्याक म्हाका आनी तुका ह्या संवसारान देवान धाडला जाल्यार सासणीक जिवीत जोडून काडून घेवच्या खातीर, सासणेच्या जिविता खातीर आमी वावर करच्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका ह्या संवसारान धाडला. देखून उद्देश वत्तो ह्या संवसाराक येवच्या आमी येवच्या पयलें देवा सांगत आसतलें हांव, संवसार सांडून गेल्या उपरांत देवा सांगत आसा जाय. संवसाराक येवच्या पयलीं देवाच्या मुखामळ आमी पळयतले हांव, संवसाराक आदिवस मागल्या उपरांत देवाच्या मुखामळाक आमी पळोवचे. देखून ह्यो संगती आज आमकां संवसारान धाडला जाल्यार परत ह्या संवसारांत एक बरी जिणी जियोंक, देवाक मानवत तसली एक जिणी जियोंक, सर्गींचे राज आपणायचे म्हणल्या खातीर देवान आमकां ह्या संवसारान धाडला. देखून ह्यो संगती आमच्या मोतीन दर्या रक्ताम आसा तो जल्माता तें सगळें रक्ताम आसत म्हूण सांगता. कालच्या दिसा आमी आयकलें. देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, इतले आमी जाणा जावया. देखून देवान संवसाराचो मोग केल्लो, म्हजो आनी तुजो मोग केलो. आमी नाच जायना जावच्याक पगार सासणीक जिवीत आमी सोडच्या खातीर. देखून आमकां देवाचें उतर सांगता, ती नीत जातली. उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्या वरवीं उजवाड सर्गींच्या राजातावन ह्या संवसाराक आयलो खरी. उजवाडत जेजू क्रिस्त, उजवाडाचें प्रतिरूपत जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्ता थंय आसलेल्यांक सुर्याचो प्रकाश मुखल्या दिसांनी मंद जाल्यार देवाचो उजवाड, जेजूचो उजवाड आमचे थंय आसतलो. चंद्र आपलो उजवाड फांकयना जाल्यार जेजूचो उजवाड आमच्या जिवितांत आसलेलो. देखून त्या टायमार जेजू आयल्या टायमार जाल्यार ताची लोकांची कर्तुवां खोटी जाल्ल्या वरवीं नीज देवाक ते वळखूंक शकले नात. मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो चड मोग केलो. आजी आमी पळयता संवसारांत काळो कसो चड मोग करता. काळोख म्हळ्यार कितें? देवा हातावन कितें येना तें सगळें काळोख हातावन येता. खंयचे राग मसूर हागे जिद्द स्वार्थ मानाबे थंड पोजडेपण बेबदेपण पानसो हे सगळे देवातान न्हय, सर्गींच्या राजातान न्हय, बगर संवसारांतल्यान येता. आज आंतू आमी लब्धोन आसा जाल्यार असले खंयचे एक फळ म्हजे तें आनी तुजें तें आज रास करता जाल्यार आमी खंडीत सर्गींच्या राजाच्या सासणीक जिविताच्या वाटेर ना, पूण आमी संवसारी आसा, आमी नासाच्या वाटेर आसा. देखून आमचें जिवीत परिवर्तन जायचें. राग मसो रागे जिद्द स्वार्थ मानबे थंड पोजडेपण बेबदेपण व्यभिचार अनैतीक संबंध हे दुडवास हे सगळे आमी सांडी जाय. हे सगळें काळजातावन येता आनी मनशाक मेळयता. देखून वयर तावन येवचें तें पवित्र, मनशा तावन येवचें तें अपवित्र. देखून आमी पवित्रपणाक वळख जायचें जाल्यार देवा तें आमी संपर्क जोडून आसपाचें, कम्युनिकेशन विथ लॉर्ड. आनी देव खंडीत जावन तुका नवे नवे संगती तुज्या मोतीक हाडटलो. तूं उजवाडान जियेतले. देवाचें उतार सांगता, देव तुमच्या की चड पयस ना, तो तुमकां सासपताना मेळटलो म्हणटा. सासपोवचें केदळा आमी न्हिदल्या वेळार बसल्या वेळार खंय न्हीद पडल्या वेळार हात सायडीन सासपल्यार तो मनीस आसले मेळटा आमकां. तशेंच देव आमच्या तितलेंच पयस आसा, तितलें सासपल्यार तो आमकां मेळटा. तशें आज आमी जेजू सांगता जियोंक फुडें सरया आनी जेजूच्या जिवितांत आमी मेतेर जावया आनी जेजूची महिमा आमी खंडीत जावन आमच्या जिवितांत परगट करया. कित्याक आमी थकचे नाका, थकलेल्यांक सर्गींच्या राजांत अवकाश आसचो ना. देखून सोर आमी भियेन आसतना धैर्य कान घेवन सोम्याच्या त्या अभिशेकान आमी मेतेर जावन सोम्याची स्तुती करन, सोम्याक आराधन करन आनी प्रत्येक जावन देवाच्या उतारी परगट करून आमी देवाक खालते जावन जियेया आनी देवाचें राज परगट करया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमतीचे सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव पावल जगशन जेजो भगवंती मरिया देवाची माय आमा आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.